आतां ग्रेस्त मनीस म्हणल्यार कोण? ग्रेस्त काय कितें वायट ना, पूण जो ग्रेस्तकायेचेरूच लबदोन आसा आनी आपली ग्रेस्तकाय दुबळ्या धाकट्या सांगात आयली वांटून घेना, उदारमनाचो ना, ताका सर्गींच्या राजान वचूंक भोव कठीण, कित्याक तो ग्रेस्तकायेचेर पातयेवन जियेता. पूण अशेय ग्रेस्त मनीस आसात ते आपले ग्रेस्तकायेक लबदोन नात, ते उदारमनाचे मनीस, कोणाक गरज्या कांताक पडल्यांक ते आदार करतात. आनी थोडे दुबळे मनीस असतात, तांचे लागीं कांय चड ना, पूण सदां तांची आशा, म्हाका तें मेळूंक जाय, भांगर मेळूंक जाय, हें मेळूंक जाय, तें मेळूंक जाय, सदां तांचें मन ग्रेस्तकायेचेर आसता. त्याय मनशांक सर्गींच्या राजान वचूंक भोव कठीण. घडये आमी तसलीं मनशां आसूं येता, आमी ग्रेस्त न्हय आसत, पूण आमचें काळीज मन ग्रेस्तकायेचेर आसा. त्या वेळार पेद्रू म्हणटा, तर आमी तुजे खातीर आमी हें सगळें आमचें सांडलां आनी आमी तुजे बरोबर आसा, आमकां कितें मेळटलें? आनी जेजू ताका म्हणटा, सासणाचें जिवीत तुमकां मेळटलेंच, पूण ह्या संवसारांत सयत तुमकां तुमचें इनाम फावो जातलें. पूण जेजू खातीर जो कितें आमी वावर करता तो फुकट वेचोना, ताचें इनाम आमकां मेळटलें. ह्या जेजूच्या उतरांचेर विस्वास धरून आयच्या दिसा दुसऱ्यां खातीर आमी कितें बरें करुया. आनी आमी कशें करूंक जाता? आयच्या एका दिसा आमी दुसऱ्यांचें वायट उलोवचें न्हय, बरें उलोवया. तांच्यो खबरो करच्यो न्हय, उलोवचें जाल्यार तांचे विशीं बरें उलोवया, दुसऱ्या विशीं बरें चिंतुया. आनी आमच्या हेरांक कितें बरें करूंक जाता तसलें कितें तरी बरें करुया. आनी आमी सर्गींच्या राजाचे वाटेर आसतल्या.